तुका जेजू महिमा तुका जगलाव तुका जेजू वंदन तुका जेजू वैभव तुका जेजू बाबाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नवी आमेन. आजच्या दिसा देवाचें उतर आमकां फावो जाला लुकास वांजेल 16वा अध्याय 19व्या वाक्यातावन 31 वाक्या मसर. लूक चॅप्टर 16 वर्स 19 to 31. एकलो ग्रेस्त मनीस आसलो. तो पितांबर आनी नाजूक सनी वस्तूर न्हेसतालो आनी सदां ईत फेस्तां करून गम्मत मारतालो. ह्या ग्रेस्त मनशाच्या घरा बगलार लाझर नांवाचो रुवाणी भरलेलो एकलो भिकारी येवन पडतालो. ग्रेस्त मनशाच्या मेजार तावन पडलेले उंड्या उडके जाल्यारय खावन आपलें पोट भरूंक तो आशेतालो. सुनिली गुण येवन ताची रुवां लेवंताली. थोड्या तेंपान तो भिकारी मेलो आनी देवदूतांनी ताका व्हरून सर्गींच्या जेवणाक आब्रामाच्या कुशींत बसयलो. ग्रेस्त मनीस मेलो आनी ताका व्हरून पुरलो. पाताळी वळवळ्या मदें आसतना ताणें आपले दोळे उबारले आनी पयस आब्रामाक आनी ताचे कुशीन बसून आसलेल्या लाझराक ताणें देखलो. आनी ताणें बोब मारून म्हळें, अब्राम बापा, म्हजी बिरमोत चिंत. हांगा ह्या उज्याच्या आकट्यांत हांव वळवळतां. लाझरान आपल्या बोटाची थेंबेटी उदकांत बुडोवन म्हजी जीब थंड करीशें ताका हांगा धाड. पूण अब्राम ताका जाप दिवन म्हणालो, पुता, तुजे जिणयेंत तुवें कितलें सूख भोगिल्लें तितलेंत लाझरान दूख भोगूंक मेळिल्लें. आसो उगडास कर, पूण तो हांगा सूख भोगता आनी तूं थंय वळवळताय. ह्या शिवाय आमचे आनी तुमचे मदें व्हड एक खंदक आसा. ह्या वरवीं हांगा तावन तुमचे कुशीन वचोंक कोण सोदीत जाल्यारय तांच्यान वचूंक जायना आनी तशें तुमचे कुशीन तावन आमचे कुशीक कोणाच्यांनी उतरून येवंकय जायना. तवळ ग्रेस्त मनीस म्हणालो, तर बापा, लाझराक म्हज्या बापायच्या घरा पोनी धाड म्हणून हांव तुजे लागीं परततां. म्हाका 5 जाण भाव आसात. तांणी त्या वळवळ्यान सुवातेर येनाशें तो तांकां सत्राय दिवं. पूण अब्रामान म्हळें, तांकां मैजे आनी प्रवादी आसात, तांचे ते आयकूं ना. अब्राम बापा म्हणालो तो, पूण मेल्ल्यांतलो कोणी एकलो ताचे सिनी वचत जाल्यार ते खंडीत जिनी बदलतले. तवळ अब्रामान ताका जाप दिवन म्हळें, मैजेक आनी प्रवाद्याक ते आयकनात जाल्यार मेल्ल्यांतलो कोणी उठलो जाल्यारय ते सतमनशनात. हें आज आमकां पळोवं जाला ग्रेस्त मनीस आनी एक भिकारी लाझर. 2 संगती आमी संवसारांत खंडीत जावन आजुनी आले मनीस आमकां पळोवंक मेळटात, आले भिकारी पळोवंक मेळटात. पूण देवान एक सर्गींच्या राजाचे आनी येमकणाचें एक दृश्य आमच्या मुखार दवरलां. सर्गींच्या राजांत कितें आसा, येमकणांत कितें आसा म्हणून. एक सर्गींच्या राजाक असो मनीस आनी एक येमकणाच्या केस्तीक गेल्लो मनीस. ग्रेस्त मनीस संवसारांत गम्मतां मारून जाय तितले पावटे करनासलो. पूण त्या भिकाऱ्या लाझराक कितेंच मेळनातलें. पूण तो इतले मात्र आमी एक थोड्यो संगती समजून काणगेयत. त्या ग्रेस्त मनशाच्या बागलार तरी लाझराक बसूंक सोडिल्लें. आज आमी पळोवंक गेलता, आमी मस्त कडेन अशें पयन करून वता आसतना जर शॉप उक्तें करतना ताच्या बागलार कोणी न्हिदोन आसल्यार भितर वता, एक बालदी उदकान फासाळ ताचे घर मारता आनी तो भिकारी उठोन धांवता. तर चिंतया, त्या ग्रेस्त मनशाच्या की काठोर मनीस आतां ह्या संवसारांत जियेतात म्हूण जालें. मस्त जाणां सकाळींचे तुमी पळया केदाळाय खंय न्हिदोन आसल्या मनशाक कशें उठयतात पळया. तांकां एक उठोवच्या परिस्थिती उठयतात की ना, एक तर मारतात, नाल्यार कट मारतात, नाल्यार शेळें उदक ओततात आनी खालें करतात. आजुनी कितलें ताचें मन कितलें कठोर आसतलें पळया. आश्रमांतलेल्या बाबतींत ते तशे न्हिदोन आसतात. जर तांकांय आसरो आसलो जाल्यार, तांकांय घर आसलें जाल्यार तेय बऱ्या तरान नित्य आसले. मार्गा देगेर खंयच्या शॉपाच्या बागलार या खंयच्याय घराच्या बागलार तांकां न्हिदोवचें पूण गरज पडटी ना. पूण आमी इतलें समजून काणगिनातले मनीस आसात आनी त्याच्या मेजाच्या म्हळ्यार पडच्या त्या उंडे तरी खावन आसतलें, तितलें तरी ताका मेळटलें, कालें तरी ताका मेळटलें म्हणून आसूंक पुरो तितलें तरी. पूण आज आमी कितें करता, आज आमचें जिवीत विंगड जावन आसा.
बरें करतले मस्त आसात, वायट करतले आसात. खंडीत जावन बरें आसा संवसारांत, वायटय आसा. देखून देवाचें उतर इतलें मात्र आमकां सांगता, कितलें वायट ह्या संवसारांत सोडून वेता गे ताच्या की चड देवाची काकुळटणी करपाक धमाशान सोडून वेता म्हणटा पवित्र पुस्तक. देखून देवाची काकुळट उणीस जायना, देवाची काकुळट आनी सडटा. आनी खंडीत जावन काकुळतेच्यो करण्यो करतले ह्या संवसारांत जायते आमकां मेळटा. एक मदर तेरेसान बुन्याद घाल्ली, त्या बुन्यादे उपरांत आज कितले गी आश्रमां जाले आनी कितले लोक दुबळ्या धाकट्यांक पळयता. फ्री सर्वीस दिताले कितले संस्थे आसात, जायते आसात. मगच्या भावा आनी भयणी, आज आमी समजून काडून घेवया संगती आयच्या दिसा कित्याक देव आमकां ही एक वापार दिता ग्रेस्तांनी आनी लाजराची. कितले संवसारांत जर आमकां इतलें देवाचें उतर परगट जाती आसा, इतल्यो रेत्यो जाती आसात, इतले मग्न जमती आसात, इतलीं आराधनां चलतात, इतलीं मिसाचीं बलिदानां चलतात, जाल्यार ते आयकून जर मनशाचें जिवीत परिवर्तन जायना जाल्यार ताची परिस्थिती त्या ग्रेस्त मनशाची जाता म्हणून हांगा आज आमकां एक दृश्टांत दाखोवन दिता देव. ते आमकां कोणाकी फावो जावचें नाका, पूण दृश्टांत आसा म्हणलें सर्ग आसा जाल्यार एमकोंडी आसा म्हणलें दाखोवन दिता देव. पॉझिटीव आसा जाल्यार नॅगेटीव खंडीत आसा सकत. पॉझिटीव देव, नॅगेटीव सैतान. देखून आमच्या जिवितांत आमकां आमचें जिवीत, आमचें काळीज आमी दारूण करचें नाका, आमचें मन आमचें दारूण करचें नाका. आनी ह्या प्राजताच्या काळार आमचें जिवीत बदलून देवाक मानवाचें जिवीत जावच्या खातीर आमचें जिवीत जेजूक समर्पण करून दिवया. आमी त्या ग्रेस्त मनशा बरी आमचें मन कठोर करचें नाका, दारूण करचें नाका. जायते कडेन पोरण्या चल्ल्यांत सरेस्पोर देव सांगता आनी मैजय तांकां सांगता इस्रायल परचेक, तुमी पयलें कितें दारूण केलें तशें आतां तुमचें काळीज दारूण करिनाकात. कित्याक देव मस्त काकुळदार, देव बोक्सान येसो, तो काकुळ तूं दाखोवंक संतोश पावता. कितेंच तुका शिक्षा दिवंक तो फाटीं सरता. पूण जर आमी आमची पातकां वळखून काणयेन फाटीं येता जाल्यार देव सांगता, तुवें केल्लेलीं पातकां एकच एक हांव म्हज्या उगडासान दवरचो ना, तुवें करचें बरें मात्र म्हज्या दोळ्या मुखार आसतलें. जर तूं बरें काम करून वायट कामां करता जाल्यार सरेस्पोर देव तेंय सांगता पोरण्या चल्ल्यान, तुवें केल्लें एकच एक बरें म्हज्या दोळ्या मुखार आसचें ना, ताचे उपरांत कितें तूं वायट करताय पळय तें मात्र म्हज्या दोळ्या मुखार आसतलें. आमी खंडीत हर एका संगतेक आमी देवाक लेख दिवंक आसा मोगच्या भावा आनी भयणी. ती तरी देवाची भिरांत आमच्या काळजान दवरया. देवाची भिरांत जानवायचो आरंभ. देखून जानवाय आमकां जाय. संवसारी जानवायेन एक बरी जिणी जिवंक साध्य ना, सर्गींच्या जानवायेन आमी ह्या संवसारान बरी जिणी जिवंक साध्य आसा. देखून सर्गींची जानवाय, सलमांव रायान मागलेली जानवाय आमीय मागया. आनी त्या सलमांव रायाच्या जानवायच्या पुस्तकांत 9व्या अध्यायांत सगळ्या जानवाय विशीं एक बरें एक प्रार्थना आसा ताणें करचें देवा कडेन. आमी सदांच मागया, सोम्या म्हाका सर्गींची जानवाय दी आनी कशें जियोवचें म्हणलें म्हाका तूं शिकय. दुबळ्या धाकट्याचो मोग करूंक म्हाका शिकय. कश्टांत आसलेल्यांक आदार दिवंक म्हाका शिकय. तूं म्हजे थंय रावून तुजीं कामां कर सोम्या म्हणून मागल्यार खंडीत आज सोमी आमच्या जिवितांत बरीं कामां करूंक तो तयार आसा, तूं तयार आसा गे, हांव तयार आसा गे. हें क्वेश्चन मार्क म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत. देखून आज ह्यो संगती आमच्या मतीन दर्या. आज पयलें वाचप आमकां सांगता झेरमाया प्रवादीच्या पुस्तकांतले 17वा अध्यायांत थंय वाक्य 5 तावन सर्वेस्पर अशें म्हणटा, जो मनीस मनशांचेर विश्वास दवरता आनी मनशाच्या सक्तेचेर पाती येता, जो मनीस आपलें काळीज सर्वेस्परांतावन पयस करता, तो मनीस शिरा पडलेलो जावं दी. देखून आमचें काळीज सर्वेस्परांताय पयस करचें नाका. आमचें काळीज संवसाराक दिवचें नाका. आमचें काळीज कुडीच्या ओडण्यांक आमी दिवचें नाका. आमचें काळीज सोम्याक दिवया, देवाक दिया आनी तेंत देवाचें काळीज आमकां मेळोवन दी. एक नवें काळीज म्हजें तें रचून दी सर्वेस्पर देवा म्हणून मागया. एजेकियल प्रवादीच्या पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा, एक नवें काळीज म्हजें तें रचून दी हे देवा. एक खरो आत्मो, नितळ आत्मो म्हजे भितर घाल सर्वेस्परा.
आज यांच मागणे आमचे जावं दी आनी येत संगती आज आमी मागया सोम्या जेजू कडेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपरतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळणीन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. आमेन. नमान मेरे कृपेन भरलेले सुमतीजे सांगता स्त्री अमतेर तूं सदैव आनी सदैव फळ जगशें जेजो भाग्यवंती मरिये देवाचे माये अम्मा बापयां खातीर विनंती आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदीन तसो आतां आनी सदां सर्वता. आमेन. तुमकां समेस्तांक देव बरें करूं. बरो दीस मागता.